जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावीत पूजा नायकान मंत्र्याचें नाव घेतला खरें, पूण तिणें नोकऱ्यां खातीर मंत्र्याक पयशे दिल्ल्याचो खंयच उल्लेख करूंक ना. पूण हेर 2 अधिकाऱ्यां कडेन नोकऱ्यां खातीर पयशांचो वेव्हार केल्ल्याचो तिणें आरोप केला. पूण तिच्या आरोपाक तथ्य आसा काय ना तें तपासून पळयतले आनी उपरांतूच त्या 2 अधिकाऱ्यांक चवकशे खातीर आपयतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान सांगलें. रायबंदरा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत SP उलयतालो. फाटल्या 8 दिसांसावन कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचें प्रकरण परतून गाजपाक लागला. पुजान केल्ल्या दाव्या उपरांत सरकाराचेर चडाई करपा खातीर विरोधकांच्या हातीन आयतेच कोलीत सापडला. पुजान नांव घेतिल्ल्या त्या मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचें म्हणून विरोधकांनी जोर धरला. पुजान नांव घेतलां पूण नोकऱ्यां खातीर ताचे कडेन पयशांचो वेव्हार जावंक नाशिल्ल्याचें पुजान स्पश्ट केलां अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान सांगलें. दुसरे वटेन हेर 2 अधिकाऱ्यांची नांवां तिणें घेतल्यात तशेंच तांचे कडेन पयशांचो वेव्हार जाल्ल्याचें ती सांगता. गोंयच्या लोकांक विरोधक एकठांय येयल्ले जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा. गोंयच्या लोकांक एकवटीत विरोधी पक्ष जाय आनी काँग्रेसीन हें मान्य केलां अशें ताचें म्हणणें. युरी आलेमांव हाणें अशें सांगिल्लें आसा, गोंयच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर युती करप भोव गरजेचें आसा. ताका लागून येता त्या कांय दिसांनी आमी निर्णय घेतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान म्हटलें. गोंयकारां खातीर आमी एकठांय येतले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयच्या लोकांक एकवटीत विरोधी पक्ष जाय अशें तांचें म्हणणें. काँग्रेसीन हें मान्य केलेलें आसा अशेंय ते म्हणटात. गोंयच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर युती करप भोव गरजेचें आसा आनी कांय दिसांनी आमी हाचेर निर्णय घेतले अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान केलें. ऑक्टोबर म्हयन्यांत डोंगरे आनी नावेले सरपळी हिसकावन व्हेल्ले प्रकरणा वयल्यान 2 खाप्या चोरांक बेळगांव अटक केली. हे दोगूय चोर मूळ हुबळीचे. मडगांव आनी बेळगांव पुलिसांनी मेळून ही कारवाय केली. मडगांव पुलिसांनी दिल्ल्या CCTV आनी तांत्रीक पुराव्याच्या आदाराचेर चोरिल्ली सरपळी लेगीत संबंधिताक परती केलेली आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा आनी ह्या दोगूय चोरांक शुक्रारा सकाळीं गोंयांत हाडटले अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. डोंगरे आनी नावेली हांगासर सरपळी चोरपाच्या प्रकरणा वयल्यान ह्या चोरांक बेळगांव हांगासर अटक जाली. ही कारवाय बेळगांव आनी मडगांव पुलिसांनी मेळून केली आनी जे चोर 2 जाण सापडले ते दोगूय चोर हुबळीचे आसा अशें कळटा. तशेंच ह्या चोरांक शुक्रारा गोंयांत पुलीस घेवन येतले. सध्या CCTV कॅमेराच्या आदाराचेर आनी तांत्रीक पुराव्याच्या आदाराचेर ज्या कोणाची ही सरपळी आसा त्या संबंधितांक ही सरपळी परत केलेली आसा. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उबारणेक अंदू 550 वर्सां पुराय जातली, जाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस एक व्हडलो उत्सव मनयतले. ह्या 10 दीस चलपी सुवाळ्याक सुमार 1 लाखाच्या परस चड भावीक उपस्थित रावतले अशें कळटा. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान पर्तगाळी मठ वाठारांत उत्सवाची तयारी नेटान चालू आसा. 10 दिसाच्या वर्धापन दिन उत्सवाक देशभरांतल्या मठांतले मठाधिपती हजर रावन धार्मीक विधीत वांटेकार जातले. तशेंच 28 नोव्हेंबराक श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. पर्तगाळी जावपी सुवाळ्या निमतान ह्या वाठारांत सध्या उत्सवाची तयारी जुजापावण्यार चालू आसा. रेल्वे प्रवास करतल्यांक एक बरी खबर आसा. सामानाच्या सुरक्षे खातीर कोंकण रेल्वेन डिजी लॉकर सुविधा उपलब्ध केल्या. रेल्वे स्टेशनाचेर बेगीन पावले आनी जर सामानाची नाचानाच करपाची ना जाल्यार रेल्वेच्या ह्या सुविधेचो लाव घेवं येता. रेल्वेन प्रवास करतात आनी जर चड सामान आसा जाल्यार तुमच्यान चिंता करपाची गरज ना. तुमचें सामान सुरक्षीत दवरपा खातीर कोंकण रेल्वेन डिजी लॉकर सुविधा उपलब्ध केलेली आसा. ह्या डिजी लॉकरांत तुमचें सामान दवरूं येता. डिजी लॉकराचो वापर करपा खातीर तुमकां ताचेर लायिल्लो स्कॅनर स्कॅन करून पयशे फारीक करचे पडटले.
दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याकडेन जाल्ल्या स्फोटाच्या तपासात एक धक्कोदायक गजाल उक्ताडार आयली. पुलिशे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 32 गाडयांनी बॉम्ब बसोवन देशभरात वेगवेगळे कडेन स्फोट घडोवन हाडपाचो कट आशिल्लो. 10 नोव्हेंबराक स्फोट जाल्ली ही कार कट कारस्थानाचो भाग आशिल्ल्याचें कळटा. बाबरी मशीद पाडपाच्या वर्धापन दिसा दिल्लीचे देशभर वेगवेगळे कडेन स्फोट घडोवन हाडपाची दहशतवाद्यांची येवजण आशिल्ली. दिल्ली दहशतवादी हल्ल्या उपरांत तपास यंत्रणांनी आतां मेरेन 4 गाडयो जप्त केल्यात. हातूंत ब्रेझा, स्विफ्ट डिझायर, इकोस्पोर्ट आणि I-20 गाडयेचो आस्पाव आसा. 10 नोव्हेंबराक लाल किल्ला मेट्रो स्टेशना कडेन जाल्ल्या स्फोटात 13 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या एकल्याक मरण आयलें जाल्यार जखमी आशिल्ल्या तिगांची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. दिल्ली बॉम्ब स्फोटांतल्यान दहशतवाद्यां कडेन एक न्हय जाल्यार 2 गाडयो आशिल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा. विकसीत भारत 2047 प्रमाण विकसीत गोंय 2037चो आराखडो 19 डिसेंबराक गोंया मुखार दवरतले. हातूंत गोंयकारां कडल्यान वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो आनी सल्ले अपेक्षीत आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर सगळ्यांनी योगदान दिवचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. भुरग्यांक कुशळटाय उदरगत शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षणीक संस्थांनी फुडाकार घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. तशेंच भुरग्यांनी आंतरराष्ट्रीय भाशा शिकप गरजेचें आसा. ताचे खातीर सरकार नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशेंय फुडें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. तिस्क उसगांव एका हॉटेलांत आनी सोऱ्याच्या दुकानांत चोरी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर नळे काडून भितर शिरले. हॉटेलांतले सुमार 10,000 परस चड रक्कम चोरांनी फारिल्ली. हाच्या पयलीं खूब वायट चोरी चोरांनी केलेली आसा. चोरांनी चोरी करपाचो यत्न केला अशें थळावे सांगताले. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. तिस्क उसगांव एक हॉटेल आनी एक सोऱ्याचें दुकान चोरांनी फोडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर नळे काडून भितून शिरले आनी हॉटेलांतले सुमार 10,000 परस चड रक्कम चोरांनी चोरिल्ली आसा. हाचे पयलीं खूब फावट चोरांनी चोरी करपाचो यत्न केल्लो अशें थळावे सांगतात. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून ह्या चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. फोंडेची पोटवेंचणूक लडोवपाक काँग्रेस पुरायपणान तयार आशिल्ल्याची म्हायती काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. येवपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर लेगीत काँग्रेस तयार आसात. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज आयल्यात. रोखडेच आमी उमेदवार जाहीर करतले अशें ताणें फुडें सांगलें. बेरेस्तारा काँग्रेसीचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत अमित पाटकर उलयतालो. राज्यात फाटले कांय दीस जाले कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या. सकाळ फुडें दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा. हवेत आर्द्रतेचें प्रमाण वाडपाक लागला. आर्द्रतेचें प्रमाण 90% पावला. राज्यात शिंयाचे दीस सुरू जाल्यात. फाटले कांय दिसांसावन राज्यांतल्या कांय वाठारांत फांतोडेचेर कुडकुड्याची थंडी पडपाक लागल्या. जे वाठार घाटा लागसर आसा थंय चड प्रमाणांत थंडसाण जाणवता. फाटल्या कांय दिसांसावन सकाळी कडेन दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा. हवेंतल्या आर्द्रतेचें प्रमाण वाडून 90% पावला. थंडी आनी हवामान बदलावाक लागून लोकां मदीं ताप, थंडी सारकिल्ली व्हायरल दुयेंसां वाडपाक लागल्या. हाका लागून लोकांनी आपले भलायकेची काळजी घेवप गरजेचें आसा.
2025 वर्साचे बिहार विधानसभा वेंचणूक सोंपतकीच राजकीय वातावरण शांत जाला पूण उत्साहात भरिल्ले आसा। शुक्रारा जावपी मतमोजणेचेर सगळ्यांची नजर आसा। बिहारात सत्ता कोणाची येतले हाचेर पुराय देशाचे लक्ष लागून रावला। पटनात वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावचे पयलींच कांय राजकीय पक्षांनी जैताची भावना उक्तायल्या। एनडीए सरकारान पोस्टरा वरवीं एनडीए सरकार परत येवपाचो दावो केला। पटनाच्या जेडीयू कार्यालयाच्या भायर मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचे पोस्टर लायिल्ल्यान राजकीय मळाचेर लक्ष वेधून घेतला। पोस्टरांच्या मोठ्या अक्षरांनी पोस्टरांचेर टायगर अभी जिंदा है अशें बरयल्लें दिसता। मजगतीं समाजवादी पक्षान गुड बाय अंकल अशें बरयल्लो पोस्टर सध्या बरोच फामाद जाता। मजगतीं हेर पक्ष राजद आनी समाजवादी पक्षान लेगीत आपल्या पोस्टरां वरवीं पटनाचें वातावरण गरम केलेलें आसा। अशे तरेन पटनाच्यो वण्टी आतां पोस्टरांनी सजयल्ल्यो दिश्टी पडटा। येवपी निकाला मुखार राजकीय भावना आनी आश्वासनां हांची झलक ह्या पोस्टरांनी दिश्टी पडटा। आतां खंयचो पक्ष आपले दावे सिद्ध करतलो हें येवपी निकाला उपरांतूच स्पश्ट जातलें। बिहार विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 14 नोव्हेंबराक जाहीर जातलो पूण ताचे पयलींच पटनाच्या भाजपाच्या कार्यालयांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो पोस्टर लायिल्लो आसा जे निकाला आदींच आपल्या जैताचो दावो करतात। मात कोणाचो पक्ष बिहारात राज्य करतलो हे येणारो निकालूच थारयतलो आनी जनतेन कोणाक कौल दिला हे थारतले। मजगतीं बिहारात कोणाची सत्ता येता हाचेर सगळ्या पुराय देशाचे लक्ष लागून रावला। सध्या पटनात तशेंच पुराय बिहारात सध्या पोस्टरबाजी दिश्टी पडटा। आतां वेंचणुके उपरांत वेगवेगळ्या पक्षांनी आपलोच पक्ष निवडून येतलो असो दावो करीत वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर हे पोस्टर लायिल्ले दिश्टी पडटा। धा नोव्हेंबराक दिल्लीत जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटा उपरांत खबरदारी खातीर उत्तर प्रदेशात सुरक्षा खर आनी कडक केल्यात। त्याच प्रमाण रामनगरींतल्या अयोध्येत सुरक्षा वेवस्था बरीच वाडयल्या। सगळ्या प्रवेशद्वारांचेर तपासणी चालू आसा तरी लेगीत भक्तांची श्रद्धा उणी जावंक ना। भक्तांच्या सुरक्षे खातीर ही सुरक्षा कडक केलेली दिसून येता। दिल्लीत जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटाच्या फाटभुंयेर पुराय उत्तर प्रदेशात सध्या कडक सुरक्षा तैनात केलेली आसा। खासा करून श्रीरामनगरी अयोध्या हांगासर भाविकांक खातीर सुरक्षा वाडयल्ली आसा। ताका लागून सगळ्या प्रवेशद्वारांचेर कडक तपासणी सध्या चालू आसा। तरी आसतना लेगीत भाविकांची श्रद्धा आनी तांची जी कितें मनोभावना इच्छा आसा ती पुराय करपा खातीर ते भक्तगण हांगासर आपली हाजिरी लायतात। ताका लागून तांची श्रद्धा कांय उणी जाल्लेली ना। मात्र खर तपासणेक लागून प्रत्येक प्रवेशद्वाराचेर भाविकांची तपासणी नेटान चालू आसा। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान केवडिया हांगासर म्हटल्यार गुजरातात स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या पुतळ्याक भेट दिवन लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां श्रद्धांजली दिली। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशांतले कितलेशेच मंत्री हजर आशिल्ले। राष्ट्रीय एकचार आनी एकत्मते खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हाणें केल्ल्या योगदानाचो उगडास लेगीत ह्या वेळार तांच्यांनी केलो। जायत्या फुडाऱ्यांनी तांच्या आदर्शाक मार्गदर्शन त्यांच्या आदर्शाक मुखार दवरून देश मुखार व्हरपाचो यत्न केला अशें तांच्यांनी उलोवप केलें। सरदार वल्लभभाई पटेलांचें जिवीत राष्ट्र निर्माणा खातीर प्रेरणादायीचे स्त्रोत आसा आनी ही भेट एक भारत श्रेष्ठ भारताची भावना आनीक घट करता अशें तांच्यांनी उलोवप केलें। गुजरात सरकाराचे वरिश्ठ अधिकारी आनी थळावे प्रतिनिधी लेगीत ह्या वेळार थंय हजर आशिल्ले। राजस्थानात सध्या पर्यटन हंगाम सुरू जालेलो आसा आनी ताचो परिणाम जयपुरात स्पश्टपणान जाणवपाक लागला। जयपुरांतल्या पिंक सिटीत पर्यटन हंगाम सुरू जाल्ल्यान मुखेल पर्यटन थळांनी पर्यटकांची बरीच गर्दी सध्या वाडत आसा। खासा करून आल्बर्ट हॉल म्युझियम, आमेर किल्लो, नाहरगड किल्लो आनी हेर सुवातींनी पर्यटकांची सध्या गर्दी दिसून येता। राजस्थानात सध्या पर्यटन हंगामाक सुरू जालेली आसा ताका लागून ताचो परिणाम तांच्या पिंक सिटीत जाणवपाक लागिल्लो आसा। हे पर्यटन व्हडा संख्येन वेगवेगळ्या पर्यटन थळांनी भेट दितात ताका लागून तांची गर्दी सध्या राजस्थानात दिसून येता। खासा करून आल्बर्ट हॉल म्युझियम जो आसा थंयसर पर्यटकांची गर्दी दिसता। आमेर किल्लो तांचो फामाद आसा। नाहरगड ह्या सुद्धा किल्ल्यार लोकांची पर्यटकांची गर्दी सध्या दिसून येतात।
दिल्लीतल्या हवा प्रदूषणाची सध्या स्थिती आणीक गंभीर जायत आसा। ही परिस्थिती पळोवन ग्रॅप 3 चालीक लायल्या, तरी परिस्थिती सुदारलेली ना। ग्रॅप 3 खाला 5वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर शाळेंनी सुट्टी जाहीर केल्या। वर्क फ्रॉम होम आणि कन्स्ट्रक्शनाचेर बंदी अशा तरेचे निर्णय घेतिल्ले आसा, पूण लोकांक प्रदूषणांतल्यान मात सुटका मेळूंक ना। इंडिया गेट आणि कर्तव्य पथ ह्या भोंवतणचो हो वाठार जो आमी सध्या पळयता तो विशारी धुक्यांनी सध्या दाटलेलो आसा अशें म्हणूं येना। CBBच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या वाठारांतलो AQI जो आसा तो 396 म्हटल्यार खूब वायट श्रेणीत आसा। दिल्लीच्या हवेचो जो प्रदूषण आंकडो आसा तो AQI रेशेच्या सकयल पाविल्लो आसा। AQI 396 म्हटल्यार खूब वायट श्रेणीत आसा अशें CPCBच्या म्हणण्यानुसार कळटा। उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें भगवान बिरसा मुंडाच्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो। भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान लखनौ शारांत आदिवासी सहभागिता महोत्सवाचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें हांगासर हाजिरी लायली। ह्या कार्यक्रमांत हांच्यांनी वांटो घेतलो आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाणें ढोल वाजयतना तांच्या बरोबर ढोल वाजयतना अशें चित्र सध्या बरें सोशल मिडियाचेर बरेंच व्हायरल जाता। ह्या खिणाक CM योगी हांच्या तोंडार एक खोस आनी आनंद दिसून आयलो। भगवान बिरसा मुंडा हांच्या 150व्या जयंती निमतान तांच्यांनी ते हाजिरी लायिल्ली। छत्तीसगडांतल्या कोरबा जिल्ल्यांतल्या दोंगराळ भागांत रावपी कोरबा ही खाशेली मागास जमात शेकड्यांनी वर्सां शार आनी वेगवेगळ्या सुविधांपासून पयस आशिल्ली। ती रानांत रावताली, शेती आनी सैमीक संपत्तीचेर ती आदारून आशिल्ली आनी हे लोक आतां हळूहळू मुख्य प्रवाहांत मुखार येवपाक लागल्या। प्रशासनाच्या उपक्रमांतल्यान 250 परस चड पहाडी कोरबांक म्हणजे पहाडी म्हटल्यार दोंगराळ भागांनी रावपी हे लोक तांकां लागून तांकां पहाडी म्हणटात। तांची जमात जी आसा ती कोरबा जमात ह्या पहाडी कोरबांक तांच्या शिक्षणाच्या क्षमतेनुसार आतां शाळा तशेंच हॉस्पिटलांनी कामां दिवपाक सुरवात जाल्ली आसा। हाका लागून तांच्या जिणेंत सुधार आनी बदल दिश्टी पडटा। दोंगराळ भागांनी आनी रानांनी रावपाक पसंत करपी हे पहाडी कोरबा लोक आतां विकसीत जीवन जगपाक लागल्या आनी हे विकसीत जीवन जगपाक तांच्यांनी पसंती दिलेली आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। मोल्या चेक नाक्याचेर कांय दिसा फाटीं गाडयांची कागदपत्रां तपासणी यंत्रणा सुरू केल्ली। ह्या खातीर वट्ट 20 कामगार 3 शिफ्टींनी काम करतात। ह्या कामगारांक फाटले 3 म्हयने पगार दिवंक नाशिल्लो, ताका लागून कामगारांनी बुधवारा दीस गाडयांची तपासणी करप बंद केल्ली आनी ह्या प्रकाराची म्हायती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान ताका जेन्ना मेळ्ळी ही म्हायती अमित पाटकराक तेन्ना ताणें चेक नाक्याचेर वचून कामगारांची भेट घेतली आनी तशेंच संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरां वांगडा उलोवप लेगीत केलें। मोल्या चेक पोस्टाचेर आधुनीक पद्दतीची यंत्रणा बसोवन सरकाराचो पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चल्ला असो आरोप करीत कामगारांक तांचो पगार दिवपाक जायना जाल्यार यंत्रणा बंद करची अशी मागणी ह्या वेळार अमित पाटकरान केली। ह्या प्रकरणात पाटकरान हस्तक्षेप केल्या उपरांत संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान 20 तारखेच्या पयलीं कामगारांचो पगार दिता म्हणून आश्वासन दिलें। उपरांत गाडयांची कागदपत्रां तपासणेक सुरवात केली। मडगांव वाठारांत म्हत्वाच्या उदरगतीचे प्रकल्प सुरू करपाची घोशणा मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केल्या। तशेंच बऱ्याच काळासावन हुमकळत आशिल्ल्या हायड्रोनिक पार्किंग प्रकल्पाचें काम बेगीन सुरू जातलें आनी त्या भायर MMC इमारत आनी गार्डनाचें नवनिर्माण रोखडेच सुरू करतले अशी म्हायती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिली।
मडगावचो SGPD होलसेल नुस्तें मार्केट सध्या धवो हत्ती जावन रावला। ह्या मार्केटाचें काम पुराय जावन सुमार 2 म्हयने जाले, पूण मार्केटाक अजून मेरेन मुहूर्त मेळनाशिल्ल्यान मार्केट आतां वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या जाळ्यात शिरकला। होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या भायर आतांच सगळी बुरशेपणां पातळा घाण वास मारता। मार्केट उक्तो जावंक सुद्दां ना, आतांच ही परिस्थिती मागीर कितें असो हुस्को आतां लोकांनी उक्तायल्लो आसा। तशेंच लोकांनी असो हुस्को उक्तायत करदात्यांच्या पयशांचो इबाड करचो न्हय, ह्या मार्केटाचो सांबाळ आनी जाता तितले बेगीन हेचें उक्तावण करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। जाल्यार डबल इंजीन सरकार आसून लेगीत सगळे गोगलगायेच्या गतीन काम चलता अशें सांगून आमदार विजयान बेगोबेग ही सुविधा जी आसा ती उक्ती करून तिची देखरेख वेवसायीक नितळसाण एजन्सी कडेन दिवची अशें सुचयल्लें आसा। गोयच्या दर्यादेगावयल्या दलालांचो पर्यटन वेवसायाक धोको उप्राशिल्लो आसा। ह्या दलालांक लागून पर्यटनाचेर हावळ आयिल्ली आसा अशें ऑल गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो हाणें हुस्को उक्तायला। ह्या दलालांक लागून पर्यटनांत सुमार 50% उणाव जाला अशें तांचें म्हणणें। हे दलाल पर्यटकांक त्रास दितात अशें कार्दोजो म्हणटा। देखून दर्यादेग वाठारांत आशिल्ल्या दलालांचेर संबंदीत प्रशासनान खर कारवाय करची अशी मागणी क्रूज कार्दोजो हाणें केल्या। नो एंट्रींतल्यान येरादारी करपाक बंदी घातिल्ल्यान दिवचलच्या बाजारांतल्या येरादारीचे समस्येचेर आतां नियंत्रण येवपाक लागला। बुधवारा सप्तकी बाजाराच्या दिसा भर बाजारांत येरादारी सुरळीत आशिल्ली। दिवचल बाजारांत दिसान दीस बेशिस्त पार्किंग आनी येरादारीचो प्रश्न उप्रासतालो। हो प्रश्न कायमचो सुटावो जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यां सयत लोकांनी केल्ली। बाजारांत वचपी रस्त्याचेर तर सदांच येरादारीची कोंडी निर्माण जाताली। कोर्टा कडल्यान आनी HDFC बँके कडल्यान बाजारांतल्यान भायर वचपाक बंदी आसतना लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनाशिल्ले। सायन बोर्डा कडेन आडनदर करताले, मात आतां येरादारी पुलीस बेशिस्त येरादारीचेर लक्ष दवरून आसात। ताका लागून ही येरादारी सध्या दिवचल वाठारांत बाजारांत सध्या सुरळीत जाल्ली आसा। कांय टॅक्सीवाले दादागिरी करून गोंयचें नांव बदनाम करतात। अशा टॅक्सीवाल्यांक जाग्यार हाडपा खातीर टॅक्सी वेवसायाचेर नियंत्रण हाडपाकूच जाय आनी ह्या खातीर वोट बँकेचो विचार करिनासतना सगळ्या आमदारांनी टॅक्सीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर तेंको दिवचो असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन मारला। बुधवारा मंत्रालयाच्या भायर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दिता आसतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयतालो। गोंयांत जावपी सगळे इव्हेंट पर्यटना खातीर म्हत्वाचे आसा। खासा करून इफ्फी आनी सेरेंडिपिटी सारख्या इव्हेंटांक लागून गोंयांत चडांत चड पर्यटक आकर्शीत जातात आनी पर्यटनाक चालना मेळटा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें। विद्यार्थी बायलां मदीं उद्देजकता वाडोवपा खातीर मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण नव्यान सुरू केल्ल्याची घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। हातूंत कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षणा वांगडाच उण्या व्याज दरांत रीण दितले। गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या हेतान सरकारान ही येवजण परत चालीक लायला। फुडले वर्सभर 29,000 विद्यार्थ्यांक प्रशिक्षीत करपाची मोख सरकारान दवरिल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिली।